Gavyanove gitami Nawadyami amcha soumya Vandan taka bhakti nami Asyami amcha raya Krutya soumyachi Nizai vichi Mahima tachi Kartam ka vismi Prithvi din vasta Tachi bodvi kai Rasna vakanta Tachi bolvan kai Gavyanove gitami Navaryami amcha soumya Vandanta kam bhakti nami Asyami amcha raya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगल बाबनीनो ख्रिस्त येण्याचो काळ संपवून आयलो इतले वेगी वेळ गेलो आमी क्रिसमस जेजूच्या येण्याक लागींच पावल्या आनी तयाराय जावन ह्या देव टेंपलांत हांगासर आमी हजारा साव आमची आत्मीक तयाराय दोडत्यान आमी करूंक जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया आमची काळजां देवान ताच्या मोगान बरोवंक आनी तशेंच जेजूच्या येण्याक आमी आयती जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया आनी देवालाकचें बोगसाणें मागया. हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून सदां संवसारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां आमकां बोगसूंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya kagut कर Soumya kagut कर Krista kagut कर Krista kagut कर Soumya kagut कर Soumya kagut कर. प्रार्थया. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा मनशा सैबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो अनंत आनी सव शक्तिवान जावनी हांव कर्मरीचे उदरींत तो असक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जियोंक आयलो ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ साकरांक तुजी काकूळट मेळोंक म्हूण मागता. त्या आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सुम्या सोदीस पावचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक पाठयतलो. मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सुमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अतिरेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पोर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक सकात.
तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत, कित्याक तो सोनोराच्या उज्या सारको, गबियाच्या कारा सारको, रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या हासनार बसतलो. लेवीच्या पुताक तो नितळ करतलो, रुपया आनी भांगारा बरे तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणे सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. पळया, सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवच्या आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलो. हांवें देश नासाच्या शिरापाक काल घालिना जावच्याक तो बापायचीं काळजां भुरग्यांशी ओडटलो आनी भुरग्यांचीं काळजां बापायशी ओडटलो. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडकार. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी उतराक चुकाना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटे काडटा. कालत्यांक स्वताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार पाळतल्याक आनी ताची विधी नियमां सांबाळतल्याक ताच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी सताच्यो. आपली भक्त करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्यादी फातरा ये आनी दोळीन तावन तुवें रचलेल्या मनशाक सोडय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांगलोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दाया दाखयली म्हणली खबर तिच्या शेत समाऱ्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोसांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवच्यार ती आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची कुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तो व्हड जाकारीन एक फाळी विचारली आनी ताचें नांव जुआंव म्हूण बरयलें. तें पळोवन सुमेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारचीं सुमेस्त भियेलीं
ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्लीं सगळां ह्या विशयान चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजायकी सर्वेस्पर असो हात ताचे सवें आसलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, कुटुंबांत एक भुरगें जल्मल्ल्यांत थंय एका रितीचो घुस्पोट गोंदळ आसता. भुरग्याक नांव कितें दिवचें गे म्हणून. थोडीं आबाचें नांव दिवंक पळयतात, या व्हडली मांयचें नांव दिवंक पळयतात, आनी थोडीं गुगलांत सोदतात खंयलें नांव मेळचें गे म्हणून. आनी थोडीं नव्या नव्या रितीचीं नांवां सोदून काडूंक प्रयत्न करतात, कित्याक त्या बाळशाक एक ताच्या जिवितांत एक अर्थ मेळोंक. हांव एक बप्तिस्माच्या संभ्रमाक इगर्जेंत आसलो आनी थंयसर एका ल्हान बाळाक आवय बापाय हाडून आयलीं आनी सैरीं धैरीं आशिल्लीं. आनी हांवें विचारलें, तुमच्या भुरग्याक कसलें नांव दितात गे म्हणून. आनी तांणी नांव सांगलें वालेन्सियल. अरे खंय सांत भक्त कोणी ना न्ही वालेन्सियल म्हणल्याक. तांणी कितें जाप दिली, फादर इल्लो अंश म्हज्या दादल्याच्या नांवाचो आनी इल्लो अंश म्हज्या नांवाचो काडला. दादल्याचें नांव वालेंतिनो आनी स्त्रियेचें नांव क्रिस्तेल. तें समान जोडसून वालेन्सियल म्हूण नांव दिलें. तशें आमी एका भुरग्याक नांव दिता आसतना ताचो आमी मस्त चिंतून तें नांव आमी दिता. आनी हांगासर घुस्पोट गोंदळ आसलो. आयच्या वांजिलांत आमी पळयता, एलिझाबेथेक प्रसूतपणाचे दीस भरतस एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. आनी आतां नांव कसलें दिवचें. शेज समारा आयिल्ल्या लोकांनी आनी तशेंच सैऱ्या धैर्यांनी सांगलें ताचें नांव जावंक जाय जाकारिया. कित्याक जाकारिया. जाकारिया एक याजक जावन आसलो आनी पयलो पुतान आपणाच्या बापायचेंच काम मुखार सून व्हरोंक आशिल्लें. ताणें याजकच जायचें म्हूण तांची आलोचना आशिल्ली. पूण देवाची आलोचना वेगळेच. कित्याक देवान ताका आंजा मुखान तरी एक नांव दिल्लें आनी तें जुवांव. आनी हांगासर घुस्पोट गोंदळ आसता आसतना तांणी विचारलें, हें नांव जुवांव म्हणलें नांव. एलिझाबेथान सांगलें, जुवांव म्हणलें नांव ताका दिवंक जाय. तुमच्या कुटुंबांत असलें नांव नांच न्हय गे. आनी तवळ तांणी इशारो करून जाकारिया कडेन विचारलें. ताका तोंड येनातलें आनी ताणें एक फाळी विचारली आनी थंयसर ताणें बरयलें जुवांव म्हणून नांव ताचें. मोगाळ बाब न्ही आमी परनेत तस्तामेंतांत एक दिश्ट घाली तर जायत्या पात्रियार्कांक देवान ताची नांवां बदलिल्लीं आमी आयकता. एब्राम आशिल्लें नांव देवान ताका एब्राहाम करून दिलें. साराई आशिल्लें नांव सारा करून दिलें. आनी तशेंच जाकोबाचें नांव देवान बदलिलें, इस्रायल म्हूण ताका नांव दिलें. आनी तशेंच ह्या दोग व्यक्तींक, महान व्यक्तींक देवान दिल्लीं नांवां. जुजे आनी मरयेच्या पुताक जेजू म्हणलें नांव आंजानंत दिल्लें, तें देवानंत थारायिल्लें तें नांव. आनी तशेंच एलिझाबेथ आनी जाकारियाच्या पुताक जुवांव म्हणलें नांव तें देवानच दिल्लें. हाचो अर्थ कितें. आयच्या दिसा आमकां नियाळाक हो एक संदर्भ. आमकांय हर एकल्याक एक एक नांव मेळ्ळां बाप्तिस्मांत आनी तें आमकां बाप्तिस्मांत माकिल्ल्या दिसा तें नांव मेळ्ळां. आनी ह्या नांवा फाटल्यान एक चरित्र आसा. ह्या नांवा फाटल्यान एक संप्रदाय आराम जाता. ह्या नांवा फाटल्यान एक बरें जिवीत आराम जावचें आसा. आनी त्या देखून आमी हर एकल्यांनी त्या नांवा फाटल्यान साक्ष दिवंक आसा. देवान दिल्लें नांव, देवान आमकां माकिल्ल्या दिसा दिल्लें तें नांव आनी त्या नांवा फाटल्यान एक मिसांव आमी संपूर्ण करूंक आसा. आज आमी एक नियाळ करूंक जाय. ह्या वांजेलाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या नांवा फाटल्यान कितें देवान येवजिलां, कितें देवान तें थारायलां, कितें देवान तें एक मिसांव आमकां दिलां. त्या मिसांवाक आमी परिपूर्ण तरान जबाब दिता गी. तें मिसांव परिपूर्ण करूंक आमी प्रयत्न करता गी. या आमचें नांव फाड करूंक आमी वाटो सोदता. आमचें नांव केदळस फाड जावंक नजो.
कित्याक तें देवाच्या हाताखाल आयिल्लें तें नांव. कशें जू हांव न्हू जेजूची ती वाट दाखयली जेजू येता म्हणून, आनी तशेंच जेजून आपल्या नांवाक ती साक्ष दिली देवाचें मिसांव तें परिपूर्ण करच्यांत. त्याच देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतात आसतना आमच्या नांवा विशयंत थोडो नियाळ करया. देवान म्हाका एक मिसांव दिला, एक आपुरबायेचें नांव दिलां. ह्या नांवा फाटल्यान कितें हांवें करूंक जाय, कितें बरेंपण हांवें करूंक जाय, आनी जेजूच्या येण्याक आमी तयार करता आसतना म्हज्या उस्तकी हांवें कितें करयेत जेजूच्या येण्याक, आनी ह्या जेजूच्या मिसावाक ह्या संवसारांत कितें करयेत म्हणलें आमी चिंतून ह्या नांवाक बरी साक्ष दिवंक आमी प्रयत्न करया. त्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागीं मागया. कानिको घेवन आमी आयल्याव बापा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपोणासो करतो बापा, स्वीकार तूं करये बापा. उदारपणी आमी कानीक अर्पिता, स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता. उदारपणी आमी कानीक अर्पिता, स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता. घे बापा कानिको, घे बापा कानिको. कानिको घेवन आमी आयल्याव बापा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपोणासो गुरतो बापा, स्वीकार तूं करये बापा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या सर्वेस्व मानून घे. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बक्षाणें आमकां संपूर्णायन मेळोवन आनी आमच्या सोडंदराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजान आमी संभ्रमोंक पावो. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रावाद्यांनी परगटलें. उतरांवर त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जो हांवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळोंक आमी सगळीं गितां गावन वाकडण्याची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दाळबरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेश्वराचे नांवे ताका जय. उंसर्गी तुका जय. बाबा कोरोस तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरता सोगोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आमी अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांचो ते आमच्या भाव भयणींचो कोट कर, तांकां आनी इश्ट कधी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजोरीत मुखार पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे मे संगती भगवान जुजे तिजो पती भगवान धर्म दत्ता आनी सर्क आनी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ले आमची दितां, तशें आमची पथकां आमकां उगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवच्या नत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दत्तांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आमी दिवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वास दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. जिवो उडो तूं जिवीत दिवचो. जिवीत आमचें तूं नंदन करचो. सस्नीक सुखाक व्हरून पावचो. सस्नीक सुखाक पावचो. सुम्या तुका सेवकत रेखता. येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वास दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. आतां करुणायन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पोत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळोंक वसोंक आमकां तयार कर. ते आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वडोवकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटां. आपल्या गस्चरण दासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवाच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार मुखारतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शरवतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेच्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलार स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवान दैवीक माये, कोण ना तुजे बरे व्हडले माये. कत्नांतल्या मुखारी कार्मेलितांच्या आदारा
पाव आमकां येदर्या सुकरा म्हूण भारातले आनी तूं तांकां पावले आता हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार जड पातयेन आनी थीर भरवशान तुजे तशी आमी येता आनी आमचे स्वर्गचो तुजे मरिपा जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ये बोजाय आली आमकारी माये तुज्या आस्त्यार दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सुदरलो कोण पुणे कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण कितेंच कोणेंच आयकूंक ना. ये पद्येन देर काळ घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ये आमकारी म्हजी माई तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंयचीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताची माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपेन बरले सुमदी ये संगता आश्रयां बिदर तू सदैव सदैवी फॉल तुझे गुसी चेंजेस बगैर मरे देवाची माई मोप्याखातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमपासत विनंती कर. नमान बरी कृपेन बरले सुमदी ये संगता आश्रयां बिदर तू सदैव सदैवी फॉल तुझे गुसी चेंजेस बगैर मरे देवाची माई मोप्याखातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमपासत विनंती कर. नमान बरी कृपेन बरले सुमदी ये संगता आश्रयां बिदर तू सदैव सदैवी फॉल तुझे गुसी चेंजेस बगैर मरे देवाची माई मोप्याखातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमपासत विनंती कर. अर्घा प्रार्थना ये भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमच्या वतीन जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागलेल्या सर्व उपकारांक अर्घा दिता. वडापातयेन तुजी बेदीन केल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या स्वर्गस्थानी तूं आमकां एक आवयशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीचे प्रयत्न करतले अशें आमी सदां तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या बळपाच्या छापे वरवीं. आमेन. बडुव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगन वाढती आमकां परवशाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सबे सांच्या देख जावं सोबच्या. बडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाढती आमकां बळवशाची. मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. गंजकेचे कृपेन आमच्या स्मरणांतले बापाचे सुदाचे प्रतीचे बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर बाळूक जेजूचे वार्षिक फेस्त चलताना तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे आपोवणी दिता. ह्या फेस्ताचो दाबाजो जानेवारीच्या 4 तारखेर वोज्याच्या पुरशेवा सांगाता सुरू जाता. त्या उपरांत 5 तारखेतावन 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. हर एका ब्रेस्तारा भशेन 9 मिसां आसात. फेस्ताचो संभ्रम जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर चलता. तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवण. 9व्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेट काड.